कोंकणी उलोय लंडन फुलोय एटावास रेडिओ 99.8 FM साउथहॅम्प्टन यूके ह्या कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो नमस्कार. हांव वॅलन्सी दिसूजा गांवांत कालामुडचे. आयज तुमचे मुखार सादर करता एंटनी पियेनकर कोरिया हाणेन बरयलोली कविता. कवितेचें नांव आवयचे कालिस्ते. तर आयकात कविता आवयचे कालिस्ते. पोटाक आपल्या उणें करून तान बूक सोसून गोस्ट डॉग बघून भुरग्याच्या सुखाक आशेता आवयचे काळिस्ते. पूत तोटो पांगडो आसल्यार वायट विसाक सांपडल्यार घरान फोड मोड केल्यार आवयक कोटांनी मारल्यार थोरय ती ताका मोगान वेगयता आवयचे काळिस्ते. रातीचो दीस ती कोत्ता वावरांत ती कोश्टवता भुरग्याच्या सुखाक आशेता आपले कोस्ट ती विसोत्ता आवयचे कालिस्ते. भुरगी ओन उपकारी जाता तिका अपमानायतात गोरचे विरेन सोतायतात सगळे मोगान सोंसता मोगान वेंगीन घेता आवयचे कालिस्ते. देव बरें करूं.